सांत स्तानिस्लावस 1550 वर्सां पोलंड देशांत एके ग्रेस्त आनी फामाद फामिलींत जल्मालो. मुळावें शिकप आपल्याच गांवांत जातच तो आनी ताचो भाव पावलू दोगांकूय फुडल्या शिकपा खातीर बापायन विएन्ना शारांत आसल्या जेजुइतांचे कॉलेजींत धाडले आनी थंयसर ते बोर्डर म्हूण रावून शिकताले. पूण पावलू ताचो व्हडलो भाव स्तानिस्लावसाक खूब सतायतालो आनी स्तानिस्लावस हें सगळें सोंसून रावतालो. स्तानिस्लावसाक ल्हानपणा पासून साबीण मायेची चड भक्ती, भलायकी ताची तितली बरी नासली तरी तो शिकतालो आनी ताका जेजुईत जावंक मन आसलें. पूण तो जाणा आसलो ताचो बापूय परवानगी दिवचो ना, देखून तो कितें करता, आपलें घर सोडता, आपल्या आंगार आसली वस्त्रां बदलिता आनी एक यात्रीक वा भिकारीक असो तसले कपडे घालून चलून वेता. खंय ताणें आतां वचूंक जाय ऑस्ट्रिया. थंयसर जेजुइतांचो प्रोविन्शियल फादर पीटर कनेशियस, आतां तो सांत पीटर कनेशियस रावतालो. 700 परस चड किलोमेत्र पांय वाटेन चलून वेता. सुमार 15 दीस ताका लागले. वाटेर कोणा कडेन भीक मागून पोटाक खातालो, खंय कुशीन न्हिदतालो. तो थंय पावलो. पीटर कनेशियान पळयलें वो तरणाटो इतले पयसून आयला आनी इतलो उमेदीन भरला, पूण ताचें मन पळोवपाक पीटर कनेशियान ताका थंय घरांत सादें काम, तें नितळ कर, हें नितळ कर, तें कर, हें कर, असलीं कामां दिलीं. आनी स्तानिस्लावस ग्रेस्त घराण्यांतलो, घडये ताणें ताच्या घरांत हें काम करूंक ना जायत, कित्याक थंयसर चाकरां आसतालीं, पूण हें सगळें तो करता. मागीर पीटर कनेशियसाक कळटा वो तरणाटो खरोच जेजुईत जावंक सोदता. आतां जेजुईत नोविशेटीक वचूंक खूब पयस, रोमांक वचूंक जाय. 1800 किलोमेत्र आनी माज, आनी 2 जाण नॉवीस तरणाटे आनी वो मेळून तेगूय वेतात. सप्टेंबरांत सुरवात केल्लो प्रवास ऑक्टोबराचे 20 आनी 5 तारखेर सोंपता आनी ते रोमांक पावतात. चलून वचूंक जाय. कितली लांब वाट. तेन्ना कितें आतांच्या भशेन बरे रस्ते आसले ना, मातयेचे रस्ते सगळे. चलून वचूंक जाय. वाटेर कसलो आकांत आसता, पूण वो भियेना, तो थंय वेता. मागीर नोविशेटीन तो जॉयन जाता. पूण भलायकी बरी नासली देखून ताणें मरचे आदीं ऑगस्ट म्हयन्यान सायबीण मायेक एक चीट बरयली, तूं सर्गार गेल्ल्या दिसा म्हाकाय व्हर. आनी तशेंच जालें. ऑगस्टाचे 15 तारखेर स्तानिस्लावस हो संवसार सांडून गेलो आनी ताका आतां जेजुइतांच्या नॉविसांचो पात्रोन म्हूण नेमला. आमकां जेजुईत जाय. कित्याक जेजुईत जाय? आमची इगर्ज मातेन जो वावर जेजुइतांनी केला तो खंयचेच संस्थेन करूंक ना, हें हांव अभिमानान सांगतां. खंयचें मळ तुमी घ्या, एनी फिल्ड, तातूंत जेजुइतांनी काम केल्लें आसा. सायन्स, लिटरेचर, आर्ट, म्युजीक. रोमांत ग्रेगोरियन युनिवर्सिटी आसा पाप साहेबाची, कोण चलयता? जेजुईत चलयतात.
वातिकान रेडिओ कोण चलयता? जेजुईत चलयतात. वातिकान ऑब्झर्वेटरी ही सगळे नखेत्रां आनी कितें कितें अंतराळार आसा तें शिकूंक जाय. कोण चलयता? जेजुईत चलयतात. युरोपान शिकप कोणें हाडलें? जेजुईतांनी हाडलें. भारतांत म्हणजे पयलें हांकां गोंयांत शिकप कोणाक आसलें? मूठभर दादले ते देवाची पुजा करताले, तांकां मात्र, उरल्यांक शिकप ना. हांगासर सांत पावल कॉलेज तुमी पळयलां, थंय फकत एक आर्क आसा. ते सांत पावल कॉलेजीन जेजुईतांनी सगळ्यांक शिकप दिवंक सुरू केलें. दादल्यांक, चलयांक आनी अस्तऱ्यांक एकूच अट, तुमी क्रिस्तांव आसूंक जाय. म्हणजे बायलांचें शिकप भारतांत जर पयलें कोणें हाडलें तें जेजुईतांनी हाडलें. शिकप सगळ्यांक मेळूंक कोणें हाडलें भारतांत? जेजुईतांनी हाडलें. तांचो जेजुईतांचो वावर सांगूंक गेल्यार ती व्हडली लादीन जातली, गरज ना. आज हांव तुमचे लागीं मागतां, जेजुईतांक आपुणी मेळूंक मागात. हें तुमी जाणात, आमच्या गोंय प्रांताक पोरूं आनी ह्या वर्सा एकूय नॉवीस ना. अशें कित्याक? कित्याक आमचे फामिलींत आतां देवाचें राज ना. संवसारी राज आसा, संवसारी चिंतप आसा. आनी आयचें दुसरें वाचपान जेजू म्हणटा, सर्गींचें राज खंय पयस ना, तुमचे मोदें आसा. आनी थंय तें केन्ना आसतलें? ताची जाप आमकां पयल्या वाचपान मेळटा जाणवायेच्या पुस्तकांत. कसली जाणवाई? संवसारी जाणवाय न्हय, दैवीक जाणवाय. दैवीक जाणवाय आसा थंय सगळे बरे गूण आसात. खंयचेय गूण तुमी सांगात, ते दैवीक जाणवाय आसतना ते गूण आसात. आज आमच्या फामिलीन कसले गूण आसात? झगडीं, शांती ना, एकवट ना, मोग ना, संवसारी चिंतपांतूच सगळीं बुडलां. मागीर कोण जेजुईत जावंक येतलो? देखून आमी मागूंक जाय. कोणें तरी म्हणलां, जेजुईत म्हणजे इगर्ज मातेचो उजवो हात. तुमी जाणात, चडशीं कामां आमी उजव्या हातान करता. आतां उजवो हात गेलो जाल्यार मागीर तितलें लुकसाण जावचें ना? जातलें न्हय? जेजुईतांचो आंकडो 1965 वर्सां 1965 कितलो आसलो जाणां? 30 आनी 60,000 36,000. जेन्ना हांव जेजुईत संस्थेंत आयलो 1971 वर्सा 1971 कितले जेजुईत आसले? 20 आनी 5,000 25,000. आज जेजुईतांचो आंकडो फकत 14,000 आसा. आनी तांतले चडशे जाणटे, तरणाटी भोव उणी. पूण आमच्या दुसऱ्या प्रांतांनी, चड करून दक्षिणे कडेन, उत्तरे कडेन आपोवणी आसात, गोंयांत नात. आनी हांव म्हणटा, हें कित्याक? आमचें मागणें पावना जायत. आमच्या घरांत आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देव आपणे विशीं सांगना जायत. आज तुमकां एक म्हज्या जिविताची एक कितें म्हणुया टेस्टिमनी दिता. जेन्ना म्हजी आवय पळय काजार जाली, तांणी तांच्या काजाराच्या पयल्या दिसा पासून देवा कडेन अशें मागणें केलें, आमकां जीं भुरगीं तूं दिताय तांतलीं सगळीं तुजे सेवेक व्हर, पूण एकल्याक तरी व्हर. आनी ही खबर म्हाका म्हज्या बापायन जेन्ना म्हाका पाद्रीपणाची वॉर्द घेवंक परवणगी मेळ्ळा म्हूण प्रांतीक वडिलान चीट बरयली
आनी ही खबर जेन्ना हांवें म्हज्या बापायक बरयली मुंबय, ताणें म्हाका चीट बरोवन ही जाप दिल्ली. तूं जल्मोवच्या आदीं आमच्या काजाराच्या दिसा पासून आमी मागत आसल्या आनी देवान आमचें मागणें आयकलें. म्हणजे म्हज्या आवय बापायच्या मागण्याक लागून हांव हांगासर आज उबो आसा. दुसरी गजाल, तांणी केन्नाच चिंतलें ना जायत आमचो पूत जेजवीत जातलो, पूण तांणी म्हाका नांव दिलें स्तानिस्लावस. ताचें भारतीय इक्विवलंट प्रताप. हांवें तें बदलून घेतलें आनी प्रताप केलें. हांव पण चिंतूंक ना कोणें घालें काय तांचे मतीन. हांव म्हणटा ती सर्गीची जाणवाय. हांव जेजवीत इस्कॉलांनी शिकूंक ना, हांव क्रिस्तांव इस्कॉलांनी शिकूंक ना. म्हज्या गांवांत क्रिस्तांव इस्कॉलच नासलें. हांव हिंदू लोकांनी चलोवचे इस्कॉलांत शिकलां. पूण त्या वेळार हिंदू लोकांची इस्कॉलां आतांच्या भशेन नासलीं. खूब बरी, खूब बरी. भेदभाव तसलो कांय नासलो. आनी हांवें सयत हांव एक जेजवीत जातलों अशेंय चिंतूंक ना, पाद्री जाता अशेंय चिंतूंक ना. तें सगळें देवाचें निर्मोणें आनी देवाचें देणें. म्हणटच BSc शिकप करतच हांव जेजवीत संस्थेंत भितर सरलो. आज आमी मागुया. आमच्या घरांत आमी मागूंक जाय. तेर्स जातच आमी एक मागणें म्हणूंक जाय, सायबा आमच्या घरांतल्या, आमच्या वाड्यांतल्या, आमच्या फिरगजेंतल्या, आमच्या देशिजेंतल्या तरणाट्यांक तुजी सेवा करूंक आपय. जेजवीत संस्थेक तूं आपुणूय धाड. आतां फाल्यां जर तर आतां आमी जेजवीत बाजिलिका चलयता म्हळ्यार आमकां हांगा सगळे धार्मीक विधी करूंक दवरल्यात. फाल्यां जर जेजवीतूच ना आनी कोण येतलो न्ही? कोण तरी येतलो. पूण जेजवीतांक लागून हांगासर जायत्यो सुविधा तुमकां मेळटात. कुमसाराक पाद्री आसात. कितेंय गरज पडली, कितें कावन्सिलींग जाय, उलोवंक जाय, पाद्री हांगासर तुमकां आसात, मेळटात. हे सगळे जेजवीत तुमकां ही सेवा हांगासर दितात. म्हणटच हेर पाद्रींची गरज आसा, हांव ना अशें सांगूंक सोदिना, पूण जेजवीतांची चड गरज आसा. म्हणटच तांचे पासत आज आमी मागुया.